गुड मॉर्निंग एंड येवकार सगळ्यांक टू द डे 2 ऑफ डेली मिनी ब्लॉग्स. आणि आज तुमकां जाणा आसतलें की आज एक शूट वचपा म्हण. सो हांव मातशें लेट जाला. म्हगे एक्टर्स आनी म्हगे कॅमेरामॅन सगळीं सकाळ रेडी आहाय आनी म्हजी फकाण कोताय. सो आतां हांव वयता मातशें आनी ती ओगी आयकता आतां कशें करून शांती जाली ती सारकी. जालें सामान गेलें ओकलें हांव ओकलें घेता. कशें रावय आसा हिरो भाशेन काडपाचें. ओके चल ऑल सेट या आमी. So I think ready असतं का त्याच्या पेक्षा काही नाही जाईल. अरे माशे झालं रे बॉय निदोर रे आणि माशे अरे आता मग सिस्टम अशा रिस्टार्ट झालं त्याला रिस्टार्ट करता माशे सिस्टम आज झालं सिस्टम चलया आता. हा चहा नसता आता तर ऑलरेडी लेट कोणता आणि आता चहा पी झाली. चहा पण असं शूट जाऊ हाव का काल म्हाका सांगता हाटल्याने हाते उलयत ते पण हांवें मनशा गेले. कामॉन उलयली आज पयल पाटी बंद सोले ट्रेन ट्रेन उलयता अंडमान ट्रेनिंग ट्रेन चल्या भाई सर चल सॉरी तुमकां दोगांकय मातशें हांवें लेट केलो म्हण आज माफ कराय न्हू. आतां हांव मातशें बिझी मनीस जाला. न्हिदोंकू बिझी अरे का राती 2 एडिट करून न्हिदोला दोनांक न्हिदला तुगे तू मातशें एक्सपिरियन्स नाही तुका हांव दोनांक इकरांक न्हिदलो आनी हांव लेट न्हिदत न्हू बाबा आतां आतां म्हाका मातशें माफ कराय तुमी कित्याक मागीर चूक जाल्यार ओके. आतां एक शॉटा भितर काडया मरे शूट. सो पावले आमी चांदोर पावले आनी आयज आमगे शूटिंग आहा तें आमगे चांदोर फेस्त आसता. सो ते फेता खंय 50th तेमगे एनिवर्सरी. सो तेंका कुपन दवरलें 1 करोड फर्स्ट प्रायज आनी 10 प्रायज 10 करोडाचे 10 लाखाचे. सो ताका लागून ते सात प्रोमो एक व्हिडिओ करपा जाय म्हणून गेल्ले आनी त्या अंकला सांगया मातशें गाड लायना न्हू थिंगा. हांगल्यान लायली गाडी. अरे लायली आज कितको उठोन गेलो तो चुय फोन कोताय जिमा तू उठायन सारं सायड एक्टरा बी हाडा फकत क्रावडू जावपा आनी क्रावड मेळटा रे आमकां. तो येवपा जाय न्हू ताका उलयत न्हू हांव. अरे चांदोर ट्रेकिंग फेस्ता ओके काणा. अरे चांदोर ट्रेकिंग फेस्ता 50th एनिवर्सरी ना रे. 50th एनिवर्सरी अरे चांदोर ट्रेकिंग फेस्ता 50th रे. रॅपा बाबा रॅपा कित मांदूर घेवन येयल्ले मागीर तुमी बिडयां चोयल्या कोटोलें कितें जालें तें आमी हिंग बरें कितलें आमी आगवा तुवें केलो काळजाक तोपलोय वालो आळजा त्या मोखेरा जालेली जोरा सांची न्हय म्हूण आमी केन्नाच सेपारा ओटकीरो मोकोरी किसी पावत मरे चोड सिंह पाला बेटर हाटल्यान जाय जाल्यार मांदूर घ्या न्ही थंय. अरे दुसरें घातार म्हणून आनी घातार. ओके सो आतां पावलो घरा आनी हांव मातशें जाम पडा कित्याक हांव काल राती 2 न्हिदलोलो तो व्हिडिओ एडिट करून आनी तो घात म्हळ्यार युट्यूबाचेर आनी वच जालो. सो मागीर सकाळीं उठलो हांव आतां मातशें आड पळ्या बरो काय कितें काम आसल्यार कोता कित्याक हांव एका देडा भायर सरपाचो पेंजीम वचपाक. सो पेंजीम वचपाक भायर सरपाक ताका लागून न्हिदना आनी न्हिदल्या मागीर थिंगा वतलो. सो कितें काम बी आहा तें कोता आनी मागीर तुमकां समतो मेळटा पेंजीम वचपाक तेजो ना. ओके सो आमगे फेवरेट शर्ट बी घालून रेडी जालो. आतां मोच घाता आनी वयता समतोच कित्याक म्हाका मातशें जाला लेट म्हणटा आसतना सगळे कडेन लेट पूण तें सारकी खबर हांव वयता कित्याक आमकां थिंग 3 घेत पावपा जाय.
सो सगळं या बरी करून या ताका लागून आतां टायम जाला 1:30 न्हू 1:15 जाल्यार आसतली सो ताका लागून सकाळ या ओ वयतकी वयता या पावर बँक या कितें तुवाल हांगाचे सकाळी खाते तशें करून कितें हा घरांत तुवालो दुताय न्हू हांदाचेर कितें गाडा सारी घालून रावताय खंय तुवाल दवरता मागीर आमी दाखोवया न्हू गे कितें आमगे ऑथेंटीक आमगे स्टायल कळ्ळें तुका चल आतां वयता हांव हॅलो आज आमी ही घेवन वयताय दिस इज एन ऑल्टो हांवें मुगे डिफेंडर हाडना कित्याक आमगे डिफेंडर पेंजीम पावपाना म्हण दिस इज अ फॉर्च्युनर दिस इज एन ऑल्टो ओके सपोज परफ्यूम आमगे टुला हाडलो तो दिसता वास गेलेस मग दर तुगे गाड आवाज बी कोत मुगो तुगे गाड आवाज कोण अशी फॉर्च्युनर ती डिफेंडर न्हू दर एक सेकंड दर सांगना तुमकां हांव आय थिंक वी आर गोईंग इन बिग डॅडी कसिनो आनी कितको वचपा तें म्हाकाय खबर ना थंयसन आहा ती एंट्री बट सोदपाची म्हाका दिसता हिंगा खंय तरी आसतली ती मुखार खंय तरी ना जाल्यार टर्न मारपा पडटलो एक ओके हिंग कांय ना सो आय थिंक वी हॅव टू टर्न तीच मग ती आमची ती हांव सद्दां मध्यावर पयलीं पावलें चड बेगीन येयला पयले पाट हांव बेगीन आहा लायफा आफ्टर मेकिंग मी वेट स्टील आगो वेट आनी खंयचें आतां पावल ना हेतू बेगीन आतां कितें करया मध्यमार आनी हांव जेल ना आज कित्याक म्हगे मातशें सिस्टम आहलो आहा लिमो सोडा कितें मेळटा जाल्यार पिया हिंगा ना ORS कितें दे चार्ज फॉर पार्किंग हियर कितना पार्किंग का कितना है भाई पता नहीं अभी 1 घंटे का कितना है 5 घंटे 5 घंटा 100 फ्री पार्किंग किधर है इधर फ्री पार्किंग वो साइड में है ठीक है उधर ही जाता है व्हाई टू पे 100 100 रुपीज फॉर पार्किंग आमगे गोंय आमगे सगळे पार्किंग आम पयशे कित्याक भरपाचे बट व्हाई टॉक टू हिम इन हिंदी ते कोंकणी थोडी कोटा मैं तू गोंयकार में दाखोवपा नाका ते गोंयकारां सोडा गो पार्किंग देखून सुसेग ना मरे हिंगा गाडी आसून गाडी खंय तरी आम लायल्या थंय ग्रासिया ते ओडता म्हणटा थिंगा तेजे मुखार गार्डन हय गार्डन आसता आमगेलें आनी खंय आमकां मेळना पार्किंग आतां थिंगा पेड पार्किंग जाल्यार हांव नाका म्हळ्यार हें म्हणटा कितें एंट्रन्साक लायलें हांवें बट ही सायडीन BMW आहा तें लायलें थिंगा BMW हें MGन लायलां तर म्हाका सदां हिंगा आसती म्हाका सदां लिगल आहा एश म्हूण लावपा ती मुखार आनी कितें वता आसता गार्डना भितर ट्रक कांय येवपाना गार्डना भितर ना बट कितें they don't have any board here नो बोर्ड इज देयर पब्लीक टॉयलेट जाल्यार दस्ती वडा बोर्ड चलपा आमी स्टार्ट केलें म्हाका सुद्दां मातशें आमी पयस आहाय 200 मिटर आसतलें नको What if they say we are underage, we can't go inside? Huh? Yeah, we can go. Okay. We'll see now. So आमकां आतां भितर गेले तेमी मातशे त्रास कोण कित्याक आमगे लिगल एज ना हें आमगे धाकटें भुरगें हांव म्हणटा तें मातशें हें करलो बट एक भुरगें म्हण आतां आमी सांगिलां की वसाय म्हण बट आमकां कॅसिनो लावंजां थिंगा अलाउड ना वी हॅव टू गो इन द रेस्टोरंट डायरेक्टली गो इनसायड जाल्यार इनसायड बसया आउटसायड सीट हे यू सीट आज हांव वयता 50,000 घेवन येयला हांव सगळे लायता ते रोलेचेर कितें गो आं ती हेडे आमी धाडपा ना न्ही ते आमी लिपोवन या वगेचे You are underage. I am not underage. I am 50 years old. Oh my god, wow. This is like a mini yacht.
what are you saying? I have never been to a place like this. I mean, I've been, but not in India. Mention out there तुम्ही. Or maybe they are keeping everything. Oh, मुखार सफारी रस्ते पडले. Come that side. थोडेशे अशें करून तीन घायलो परत थोडेशे आमचे कितें आहे ना No. कास्ताच्या गालमध्ये आहे ना अरे वन मॅन शो बी ना अरे हाव पाक आहे मरे ना बुफे सेक्शन हाँ ऐसा काम है जेन में काहे ना लगाई जेन असं सब पॉट बन जी ऐसा ना पॉट मारा it's so crazy that the boat is not moving we are not even moving again I can't feel that you're on a boat. हम बोटीचे आहे हम थोडा ना because it's so still I don't think they could hear us because of the music. ना they can hear But slow. ऐकू येत तुमका ऐकू येणार तुमका तू तांबडे घालून वाक्य The red light is on my face. ऐकू येतलं त्या जायतो असा बोट गेला आणि मग सुद्धा ते स्टार्ट होतले फायनली बेगीन कराय मातशें स्टार्ट मोठा बुक बी लागला न्हू आवय म्युजीक आयलें कितें मोठा सर कितें मेळटिंग हा आज गिफ्ट हॅम्पर मेळपाचो आयसता गिफ्ट हॅम्पर येस आनी कितें आनी म्हाका दिसता केक व्हेरी गुड आतां रावता रावल्या थोडोसो रावलो हांगा रे आतां बरी उमेद येयलेशी ती सांगितली गिफ्ट कितें मेळटा कितें आहा गिफ्टा भितर मॅसेजी येयल्या गिफ्ट हॅम्पर मेळटा म्हणून सी मॅसेज घाल पोतून गिफ्टा भितर कितें आहा आमचं गिफ्टान हॅम्पर म्हाका दिसता एक गुड्याल सोरो ना रे म्हाका दिसता अशे कॅश्यू नट्स आनी हां तशें करून ओके ओके सगल्या भुरग्यां आनी भयणांक आनी भावांक फेवरेट मार जाय तुका इज ऑल्सो हियर कशें आहाय तुमी गुड गुड मरे आनी सगळी कशा आपली हेल्थ बरी करून दवरी मामाय घरान सगळी कशें एप्रिल घाल या अरे कित्याक स्टार्टींग काम Requesting the chefs to stop the ritual. A big shout out to the chefs at the County for organizing all of this. Thanks so much to the chef for making this happen. Ladies and gentlemen, the alcohol is for mixing. मरे आता तेम सांगितला जायते हाय मध्ये जायते हाय आनी जायते पियाय मी तुमकां या मातशें चोपा या चोपा पिया न्हू पिया 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 कितें हाय आतां लुटना एश थिंगा या न्हू या न्हू तुम बसाय जाल्यार बसाय तुम डायटींग करता न्हू चेडूं Hello people. हाय तुम्ही किती हावपाक लागले काय म्हणाली तें म्हणलो आतां नाच हावपा
बदल कर आणि पाठ कर गो आफ्टर दाखवत कसं या लोकांना दाखवत तुमचं जायचं लेट्स गो यशको जायचं इन्फ्लुएन्सर आठला बॅग घेणार जिया भाई जिया टाइम झालं 5:40 आणि एक आम्ही आता भायर सरपा वयताय घरा कित्याक आमी हाय पेंचे मामोस पाय सावता सो एक करपा लागतलें गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट गुड नाईट वाव लुक एट द सन ब्रो पाहायचं किती आता सन अशी वा 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 अरे कोण येलो सणामध्ये होया गो प्लेस हां बस बस लेट्स गो गुड नाईट Yeah, and just good night, big daddy. Dream big me. He told us. I think parking asa hai tumhara dakho kitna milte so This is a diary and a pen. diary and a pen This is black and white. black and white too aaj rati ko zala scene With 69. where 69 so same Same for all. same also same And this astale is a pen. pen same no Pen and a book. wow Let's Scene go, let's sorted. go. चल आता आम्ही आमगे बॉया बरोबर वयताय आमचो बॉय वेरोन हांवें तेका फोन आतांच या म्हणून आहा आज आहा तेका फायनली हांव तेका आज वयता टेस्ट करपाक की खरें तेगे आहा स्वाद ओ ना तो आनी येस या आतां कोण अरे खंय आसा तो वेरोन म्हणटा तो खंय आसा खंय रे वेरोन खंय आसा लिपलो गाड्याक भितर लिपलो हाँ हो पळय मरे कहा इधर गुड आता आमची भाशा जी आसा ती चेंज जाल्ली आसा आता म्हापशेचे भाशेचे मातशी उलयतलो ओके ओके आता तूं कहो आहाय तो म्हाका सांग आम्ही गोट आहे तू कहा हाय हांव सारको गोट मरे बाबा जायत्या दिसांनी लागले. जायत हांव प्लॅन करून आसलो येवपा हिंगा आनी हांव एक सो वचपा लागून काल तेका सांगलेलें की हांगा रे म्हणून सो आतां आमकां तुगे स्पेशल सगळे स्पेशल हाय मरे किती हातलोय तू सगळे स्पेशल म्हणटा आणि गो हाय मरे तुगे तो व्हिडिओचे हें जाल्यार तुवें कितें येदो व्हड लेग पीस हाँ लेग पीस रे छोटू लेग पीस लेग पीस आहा सबसे मरे बड़ा वाला इतना बड़ा अरे एक हें सांग तुका मगे मायन मरे म्हाका घरा कसो सामान धाडा ती सांग म्हणून वेरोनाक व्हडली फॅन मो तुगे ती सद्दां व्हिडिओ चोयता न्ही कळ्ळें आनी ती एकूय एक लेग पीस पार्सल वयता बरें छोटो होते बड़ा लेग पीस हा वीस हो हांव आयलो हांव सारको कितें कंप्लेन घेयला ते कॉम्प्लेन घेवलेलो माझे उले हल्याल तू पावमान घालते थोड़ा सा पिया गया बढ़िया बढ़िया शक्ति गरम मगे मामा के आते काफी ज्यादा बड़ी सेम डिट्टो रेसिपी कॉपी घेऊन गेला हा बरा बरा केन्ना अशी बांबोल बी वयताय जाल्यार खुर्सा सायडीन न्हू रे खुर्सा आयल्यान येवचें आनी वेरोना एक जाप करून वयची
अरे बेरान शिवर शिवर दोन उतर कितें मोड लोकांक वचया कितें म्हणशी कितें मोठ मोड रे कितें येवचें आनी ट्राय करचें आमचें गोवन स्ट्रीट फूड स्मिताचो बाबा बरें दिसलें येईन आतां वयताय येवचें वचून सावथा पावपा जाय आमकां सावथान येवया मग यो यो चल बरोबर सो येस दॅट्स इट फॉर द व्लॉग हांव घराक वयन हांवें सारकी न्हीद मारली कित्याक म्हाका सारकें जायनासलें चड जालो टायर्ड आनी आतां हांव उठला एक वरां न्हीद मान व्लॉग एडीट करपाक एक कॉफी मारल्या आनी आतां हांव बसता एडीट करपाक मेळया डे 3 तें जावन आसा फाल्यां चिल्ड्रन डेयाक चल सबस्क्रायब म्हणटो कराय मातशें 10,000 सबस्क्रायबर कराय चलय ओके बरें करून राय आनी गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून गूड नायट